बीजेपीची कित्याचें मिटींग आसली क्लियरली एक्सप्लेन करपा वक्फ बिल कितें तें हय ते कोणाचे विरोध ना ते स्टेप्स घेतला ते जी ओके प्रॉपर्टी दुसऱ्यांची हडपलेली आसा युजिंग वक्फ टॅक्स ते करेक्शन करपाक ओके ते कोणाचेर एगेन्स्ट ना स्पेशली एक भय निर्माण जाला म्हणजे आता मुस्लिमांचे केले ते मुस्लिमांचे सुद्धा हे विरोध केले ना जे माफिया आसा ते त्यांचे मध्ये ती हडप केलेली लँड आहा ती कशी सरकार ताब्यान त्यांचीच कमिटी करून त्यांच्या हातीन दितली तशी आहा ते उलयलो न्हू ती कोणाची प्रॉपर्टी ग्रॅब करपा न्हू आणि एक अफवा घालतात आता हिंगा मुस्लिमांचे जाला फुडारा ते क्रिश्चियन प्रॉपर्टी थिंगाय जातले म्हणून ते बिलकुल तसे काही विचारूच ना म्हणून एक्सप्लेन करपा येयला स्पश्टीकरण दिला सारखे कित्याक लागून हे केला ते वक्फ बिल आनी कितें डिस्कशन जालें कॅबिनेट रिशफल कितें आनी ते कितें ते ओन्ली तेका लागून जेन्ना तो जनरल सेक्रेटरी ना सुजन देवलेकर येल्लो चंद्रकांत शेट्टी ते आयले ते सपोर्टिंग पार्टी म्हणून ते आशिल्ले